Speaker sir, जो मंत्री म्हाका दिसता आन्सर दिता is completely diverting and we are not satisfactory. Speaker sir, पयल सुवातेर जे मंत्रीन पयल सांगलेलें की तो उलयतलो तेच दिसा उलयतो मुखेलमंत्री कडेन. There is no coordination. ह्या सरकाराक म्हाका दिसता हरजोता एक कडेन हरजयताय दुसरे कडेन. This is the attitude, Speaker sir. Why should the people suffer? Speaker sir, if you look, the vacancies that were there present day, 173 and 193, South Goa District Hospital contract and bond on NHM basis. Some in Hune, vacancy was 143 and 157. It has gone up by 20%. And Speaker sir, post high, medical superintendent, deputy director, senior pediatrician, senior surgeon, medical officers. Your answer, you are saying on one time that there is a ban on creation of post. What stops you, Speaker sir, of filling the existing vacancies? Why are you not acting, Speaker sir? Speaker sir, Honorable member just no. Mantri ba, mache boss, mache boss. Speaker sir, important प्रश्न Speaker sir, तू काय लागवता? काणकोच लोका त्रास जाय नाही, काणकोच लोका त्रास जाय नाही, हे आंग दुखवता, हे आंग किंग assurance दीत आहे काय जायना. Speaker sir, your replies, if you look, you said setting up of cat lab on the terrace. I don't know how they spoke about it. Neurosurgery unit, you are saying that you are working on it. Proposal for private medical college is under process. Speaker sir, ये हांव सांगपाक सोदता very clear. ये private medical college पडे हा न्हू, हे काम कशें करपा दिवपाक? What? Why do we need a private medical college there? For what? This infrastructure that was built, na boss, because mache boss, your infrastructure जो build केल्लो, जेन्ना काँग्रेसा टायमी build केल्लो private medical college दिवपाकू, ये सगळे crony capitalist थिंगा येताय. There is no proposal. You tell me your answers that you've given. Opposition leader प्रश्न विचारते. तुका किती अपेक्षित आसा? आता प्रश्न म्हाका तुमकां भाषण करपाचें आसा जर जायत, भाषण करपा आसा जर जायत, डिमांडाचे हेचे तुमकां भरपूर वेळ दिता. प्रश्न विचार न्ही तुजो. अरे डिमांड आम उलयलाय उरपाट जाला. प्रश्न विचार न्ही तुजो. प्रश्न विचार न्ही तुजो. स्पीकर सर, अरे स्पीकर सर, आता और रिप्लाय पडांक गेल ते विका दिल्लो और रिप्लाय चेंज केला. डिमांड जा दुसरे उलयला, हे उरपाटे जाला. म्हाका खबर ना, मंत्री चीफ मिनिस्टराक उलोवपा आहलो, दिल्ली गेलो. तू प्रश्न विचारला, हांव नेक्स्ट कॉल करता. ना स्पीकर सर, जरी तो थिंग चोयल्यार योर ब्लड कंपोनेंट सेफ्टी, देर इज बेसिकली सेपरेशन युनिट हैज फेल्ड, कॅज्युअलिटीज फ्लडेड. तो दोतोर एडवर्ड डिमेलो मोहा तो रिटायर जावपा आहा, तो गेल्यार थिंगा कोण आसतलो? यू हॅव नॉट सीन एनीथिंग. स्पीकर सर, ICU स्टार्ट केला, थिंग ICU गायल्या मनीस वचपाचे डायरेक्ट चंद्रार, आनी कांय थिंग ऑप्शन ना. रिफरल जे वाडोता इतले पाड आज जाता. स्पीकर सर, बारीकशें जरी जर थिंग चोयल्यार जे टेस्टिंग जाता, ब्लड टेस्टिंग, जेन्ना हार्टा येता, हार्टा येयल्यार ते कार्डियक एन्झायम मार्कर्स, दे टेस्ट ऑल्सो नॉट डन. माननीय ऑपोजिशन लीडर प्रश्न विचारा. स्पेसिफिक प्रश्न ना नेक्स्ट कॉल करतलो. प्रश्न हा ना फुडारी कितें जाय कितें. अरे will you give us an assurance that there will be no private medical college? We are. How can I give the leader of opposition assurance when my answer is very clear that it's in process? So Speaker sir, so I am just clearly saying this private medical college. माननीय opposition leader, no. बसून घ्या, त्याचा आन्सर ऐकू दे. Speaker sir, तो डायवर्ट करतो. प्रश्नाचे उत्तर नका तुका. तो दिना. हां, ते आपलं उत्तर घेऊ दे. तो दिना, आन्सर दिना. बिकॉज सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि सगळे सांगले, A to Z सांगलेले आसा. कांय गोष्टी खरे आसा, कांय गोष्टीक आमकां मेहनत करची पडटली ते जाग्यार हाडपाक. हांवें आतां ताका अश्युरन्स मेहनत कोत ते सारखे जालना रे साहेब. मेहनत कोत्ती म्हणजे कितें, म्हणजे सगळे हांवें सांगिल्लें तितले सारखे हा. विरोधी पक्ष म्हणून सारखे नसता ते. पण कितें आहा की तुवें जो तुजो विशय जो मांडला, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशनान जे सांगला की कित्याक जाय म्हणून, लास्टाक ते हांवें सरकारान उत्तर दिल्लें आसा, ते अंडर कन्सिडरेशन आसा. निती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमकां सांगलेलें आसा, कितें अवेलेबल आसा, खंयचे मॉडेलान आमी फुडें वचपाक जाय. आतां तेंचो विचारधारा वेगळी आसूं शकता. आतां तेणी सांगलें ब्लड टेस्टिंग कांयच जायना म्हणून, हे चुकीची समज आहा. ब्लड टेस्टिंग जायना म्हणून दाखय. तुज्या वांगडा ज्या दिसा प्रायव्हेट मेडिकल ओ डायवर्ट कोता. बरें, व्हेरी स्पेसिफिक प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज थिंगा तुम्ही
कित्याक दिवपाक सोदता श्री विजय सरदेसाई infrastructure was created for private medical private college medical- speaker sir was the infrastructure created to give it to private players he was the sir. health minister that time Speaker was sir. the infrastructure created to give it to private players Shri was Vijay that the Sir, प्रश्न intention विचारत. was that the intention Digambar Kamath मुखेलमंत्री आल्लो was the intention that time to give it to तुवें डायरेक्ट थंय विचारपाचें क्वेश्चन म्हाका विचारू नका म्हाका कितें विचारूंक so सोदता speaker sir no you give me very specifically हे private medical collegeaचे प्रायव्हेट trace मेडिकल it कॉलेजाचे हांवें उत्तर दिला त्या प्रमाणे आमी तेजेर श्री विजय सरदेसाई तुम्ही प्रश्न विचारत केसो कित केलो विचार केलो स्पीकर सर विचारत तुमचा प्रश्न विचारत what you didn't answer तुमचे प्रश्न विचारत Speaker sir, honorable leader of opposition wants to know exactly what I answered. I have answered exactly what I have answered here. That it is in process. It is a process, but does not mean it is in total finality. You were 3 days back. You said it is under consideration. Now it is process. After 3-4 days, something else will happen. All everything You is under consideration till it actually reaches final stage. आम्ही करू ना. आम्ही केल्यार त्यांना विचारपाचें त्यांनी. आम्ही आजपर्यंत. But for what? For what? Why can't you all can't run it? And the government run it. विजय सरदेसाई the government run it. आणि एक सांगू सोदता ऑपोजिशनाक आम्ही हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर जे बांदता त्या लोकां खातीर बांदता कोणाक प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलाक दिवपाक आम्ही करूंक ना हांगा. Ah, माहिती ती बंद करूय. विजय Medical सरदेसाई. college बंद करूय. Private medical college. स्पीकर सर आता तकली थंड दवरू ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हे आता हांव पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो परत ते ट्युरिझम मिनिस्टर अरे, sorry, speaker sir. चीफ मिनिस्टर एकूच आहे डॉक्टर No, no, प्रमोद sorry, I was सावंत meaning- आम्ही मंत्री आहा ते I was बेस्ट meaning Minister of Health. आहे का एक मिनिट चुकलं. चीफ या म्हणा बरोबर नाही. मिनिस्टर कदाचित ऑपोजिशन एवढं म्हणा बरोबर नाही. ते म्हणा बरोबर नाही. स्पीकर सर हे स्पीकर चुकून केन्ना येना. स्पीकर चुकून सर येवंक पहिले शकता ताका न्ही. मातशें सांगा बरोबर नाही. चीफ मिनिस्टर बरोबर नाही. उलोवपाचें बंद कर स्पीकर सर कशें बरोबर ते सांगता हांव कशें बरोबर ते सांगता सांगा. म्हणून सांगला तकली सांगा. थंड दवरून मिनिस्टर फॉर हेल्थ चीफ मिनिस्टर न्ही फट मारता ओ कितें तरी लिपयता कशें ते सांगता स्पीकर सर Point of order, because Speaker he sir, has I to have be to very complete. specific. I have He has to- to be I have to specific. talk. सगळे Point of order फटयता under which फटयता rule? म्हणजे कितें Under ते which rule? फटोवपाचे धंदे चलोवंक ना आमी कदाचित फटोवपाचे आनी दुसऱ्या राज्यात Speaker आसतले sir, हांगा आनी कसो फटोवपाचे फटोवपाचे हांव दाखयता. नाही, एक मिनिट. तुमका अपेक्षित कितें आसा न्ही स्पीकर सर आयक अपेक्षित खूब आहा. अपेक्षित आहा तें सांगूं एक मिनिट स्पीकर सर हो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन हो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन कित्याक केल्लो कित्याक ताका उत्तरान कितें तरी डिटेल जाय आशिल्ली ताजे बरोबर म्हजो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन आहा नेक्स्ट सेम इश्यूचेर तो सांगता कितें हांगा ताणें बाब युरीक कितें सांगला की इट इज अंडर कन्सिडरेशन खंयचें प्रायवेट मेडिकल कॉलेज म्हाका तो सांगता स्पीकर सर नो सच प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन आयक एक मिनिट हा स्पीकर सर एक मिनिट मातशें आयक मुख्यमंत्र्यान स्पीकर सर 16 मार्च 2024 एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आफ्टर अ कॅबिनेट मिटींग आनी ताणें म्हणलां की अ प्रायवेट मेडिकल कॉलेज विल बी सेटअप बाय अ ट्रस्ट द मॉडल हॅज बीन फायनलायज्ड बाय द नीती आयोग एक्झॅक्टली एक वर्स नंतर म्हळ्यार जून 2025 हें कॉलेज सुरवात जातलें हे कॉलेजीन गोंयच्या भुरग्यां खातीर सीट रिजर्व आसतलें हे कॉलेजी खातीर 10,000 स्क्वेअर मिटर जी सुडाची जमीन घेतले आमी तांकां दितले ट्रस्टाक अशें मुखेलमंत्र्यान म्हणलां इन्सिडंटली जी सुडा कम्स अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट आनी होच मंत्री तो मंत्री आहा स्पीकर सर आतां क्वेश्चन पोस्टपोन करतकच तो म्हाका सांगता देर इज नो सच प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन म्हळ्यार कितें जें कितें मुखेलमंत्री सांगता तें कांयच ना म्हणून तो उत्तर दिता स्पीकर सर म्हाका उत्तर मेळ्ळा आतां फुडें तो कितें म्हणटा आमी प्रश्न घाला की लँड लुजर कोण आशिल्ले जमनी कोणाच्यो गेल्या आनी तांकां जॉब दिवपाक तुजो प्रपोजल कितें आहा तो म्हणटा आपल्या प्रपोजल कांय ना पूण आतां आमकां कळटा की 500 कोटी घालून जें हॉस्पिटल बांदिल्लें ज्याच्या खातीर हांव कोर्टान वचचो पडला हायकोर्टान तें हॉस्पिटल दिवपाक प्रायवेट पार्टीक ताचे कडेन प्रपोजल आहा पूण आमच्या फातोर्डेच्या लोकांक शेतकऱ्यांक नोकरी दिवपाक ताचे कडेन प्रपोजल ना स्पीकर सर फॅमिली सिल्वर म्हूण आसता इंग्लीश भाशेन एक म्हणटात सेलिंग ऑफ युअर फॅमिली सिल्वर म्हळ्यार आमचो एसेट 500 कोटी रुपयांचो आमचे फातोर्डेचो एसेट तो दिवपाक तयार जाला आनी स्पीकर सर ही जर फट न्ही कितें आय प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस दिस इज वायलेटिव्ह ऑफ CBC गायडलायन्स स्पीकर सर सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाचे गायडलायन्साचे अगेन्स्ट हाका बेडयो पडटल्यो वो कितें उलयता प्रश्न कितें उलयता स्पीकर सर ही फट कशी बांदली पोस्टपोन कित्याक केलो क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो स्पीकर सर CBC गायडलायन हांव एक फ्लोरा आमी म्हाज्या माध्यमांतल्यान CBC गायडलायनाचे खंयचेंच उल्लंघन जावचें ना हांव
तुझी सांगला हाका अंडर कन्सिडरेशन म्हाका म्हणटा नो कन्सिडरेशन कोर्ट मारता जो कोण सीबीसी गाईडलाईन व्हायलेट तो जेलान पावतलो सरकार तू पावतलो. जय सरदेसाई बसून घ्या, ऐकून घ्या त्यांचे प्रश्न. उत्तर ऐकून घ्या पहिले. कोणी जर सीबीसी गाईडलाईन जर व्हायलेट केले ही विल गो स्ट्रेट टू जेल and the prime minister only will put him in jail. We don't have to do anything. That I am telling you, speaker sir, एक मिनिट आन्सर दिवंक ना ताणे दोन मनशांक दोन भशेन आन्सरां दिल्या, दोनूय क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या. You are speaker sir, you preside over the house. तुम्ही मंत्र्याक रिस्पॉन्सिबल जावपाक दिवंक जाय. पोस्टपोन कित्याक केलो? क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो? कोर्ट आन्सर दिवपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐकून घ्या, आता आन्सर दितात. हांगा कितले मुखेलमंत्री आहा आतां विचारता परतो एक्सपंज करा जाय जाल्यार कितले मुखेलमंत्री आहा सांगता स्पीकर सर तो परत मुख्यमंत्री आता म्हणटाच आम्ही मुख्यमंत्री एक सांगता तू एक सांगता आम्ही हांगा कसलोच प्रपोजल घातले ना हावजान की आम्ही सगळे मुख्यमंत्री आमचे पोर्टफोलिओचे आसा आमकां तकली आमी आपले पोर्टफोलिओ चलयता पण लास्टाक राज्य मुख्यमंत्री चलयता. सीबीसी गाईडलायनाचे उल्लंघन जो कोण हावजान करता काय खंयचो मंत्री करता तो जेलान वयतलोच. आणि आयज न्हू 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या माझ्या कडल्यान 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या माझ्या डिपार्टमेंटान 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या. सीबीसी गाईडलायनाचे कोणी उल्लंघन केल्यार तांकां सरळ भितूर घालपाचें आनी काय ना. ही हांव खंयच्याच गोष्ट सीबीसी गाईडलायनाचे उल्लंघन करून हांव इम्प्लिमेंट करचो ना हे ठाम मत आहा. आमचे सरकार आणि उत्तर दिल्ला तेच आहा. सांगू फुडल्या मेडिकल कॉलेज म्हाका कितें आहा तें विचारा म्हणून सांगा. प्रश्न कितें आहा ओपोजिशन लिडरान स्पेसिफीक सांगला की ताका कितें उत्तर दिला तें आनी म्हाका कितें उत्तर मेळ्ळा तें. ताका उत्तर एक भशेन दिला म्हाका एक उत्तर दुसरे भशेन दिला. दोगांयचे क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या. कितें उलयता तो? कितें टायमपास करपाक येला? टायमपास करपाक येला हांगा? ताका कितें जाय म्हाजे कडल्यान? कितें जाय? मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑन द मेडिकल कॉलेज and tell me whether chief minister has given private medical college to be scrapped. बसून घ्या. दिगंबर कामत तुम्ही प्रश्न विचारात. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज हॅज टू बी स्क्रॅप इट. स्पीकर सर प्रश्न विचारा तुमचा. स्पीकर सर Yes. Start question number 2. Sri Benji Vegas. स्पीकर सर Start question. तू बेंजी वेगस. तुझा विचार तुझा प्रश्न असा विचार घे विचार तुझा. स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेन्ना स्टार्ट जालें तें स्टार्ट जाल्लें दक्षिण गोंयच्या सगळ्या बारीक लोकां खातीर इन्क्लुडींग युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजो प्रश्न कितें आसा म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिल्लें 2022 की अत्यंत गरजेच्यो वस्तू थंय जाय त्या म्हणजे एक कार्डिओलॉजी युनिट आनी एक तुगेले न्युरोलॉजी युनिट.